नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत वांगणाची बॅटी करची पळवूया. हे बॅटी करचे कामकाज आहे. 1 होड वांगण, 1 वाटी सोय, 2 ते 3 हिरवी मिरसांग, थोडेसे हिंगा उदक, आमसण आणि मीठ. वांगण बरेकन धुवून पुसून घेवका आणि ताका वयल्यान बरेकन तेल लावून घेवका. आता हे तेल लायिल वांगण डायरेक्ट गॅसाचेर दवरून चारी वाटेन भाजून घेवका. गॅसा फ्लेम एकदम लो उरका. 5-5 मिनिटांन वांगण फिरून घेतेर उरका आणि चारी वाटेन कन सम्मा भाजून घेवका. वांगण पुराय मऊ पडतपर्यंत गॅसाचेर शिजवून घेवका आणि मागीर गॅस बंद करून वांगण एक आयदनात काण घेवका. वयल्यान ताबडतोब 1 प्यालो थंड उदक घालका आणि आयदनाची धाकणी धापून तशी 5 मिनिट सोडका. अशी केल्ल्यान इझिली ताची वयल्यान साल निकळून येता. चारी वाटेंच्यान वांगणाची साल काण वांगण क्लीन करून घेवका. वांगण शिजून जाला. आता आम्ही हाजी बॅटी करया. हे बॅटी करच्याक पहिली चटणी वाटून घेवका. ताच खातीर मिक्सर आयदनात सोय घालका, वली मिरसांग घालका, आमसण आणि हिंगा उदक घालका. चटणीक आणि वांगणाक पावश तितले मीठ घान घेवका आणि थोडेशे उदक घान गंध चटणी वाटून घेवका. चटणी गंध कन वाटून जाल की तातूतच वयल्यान थोडे कन शिजोवन दवरेल वांगण घालका आणि ते बी चटणी बरोबर गंध वाटून घेवका. एक पटी सगळे वांगण धन्ना म्हण आम्ही 2 पटीकन हे चटणी भितर घान वांगण वाटून घेतला. वांगणाची बॅटी रेडी आसा. हे बॅटे शीता बरोबर कालून घेवचे जाता ना जाल्यार सुको हप्पळा बरोबर तोंडलावचे घेवचे बी जाता. तुम्ही बी हे बॅटी घरात ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.